Ezekiel chapter 5. आणि तूं मनशाच्या पुता एक पाजलोली तोरवार घे, म्हाल्याचो एक वाकोर जाल्ल्या परी तुज्या माथ्यार आनी खाडार ती भोंवडाय. मागीर एक तागडी घेवन तुवें कातरलोल्या केंसांचे वांटे कर. वेद्याचे दीस सोंपत येतात तशे त्या केंसांचो एक तिसरो वांटो शारा भितर उज्यांत लास. एक तिसरो वांटो घेवन तो तोरवारीन शिणून शारा भोंवती उडय. आनी हांव पोत्यांतली तोरवार काडून तांचे फाटल्यान लागता म्हणल्यार तो निमाणो वांटो वाऱ्यार उबय. तशेंच तांतले थोडे केंस घे आनी तुज्या वस्त्राच्या मिरयांनी बांद आनी तांतलेय थोडे काड आनी ते उज्यांत उडय आनी लास. तातूंतलो उजो इस्रायलाच्या घोराण्याचेर पडटलो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हें तें जेरुजालेम ताका हांवें राष्ट्रां मोदलें घालां आनी ताचे भोंवती पोरकी देस. तें म्हज्या निर्णया आड त्या राष्ट्रांवून अदीक नश्टेपणान कोलपोलां. ताणें भोंवतणच्या देसां परस अदीक म्हजे नेम मोडल्यात, कारण तांणी म्हज्या निर्णयांची बेपर्वा केल्या आनी म्हजे नेम पाळूंक नात. ह्या खातीर सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे सभोंवतणच्या राष्ट्रांच्या अपराधां परस तुमचे अपराध पाश्ट जाल्यार. म्हजे नेम तुमी पाळिनात आनी म्हजे निर्णय बोश्टायतात आनी सभोंवतणच्या राष्ट्रांच्याय निर्णयांक तुमी मान दिनात म्हणून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. बरें तर, हांवूय तुमचे आड आसां आनी राष्ट्रांनी पळोवपा पासत तुमची मनसुबी कोत्तलो आनी तुजे भितर जें हांवें केन्नाच करूंक ना न्हय म्हूण जें असलें हांव आनी कदींच कोत्चो ना, तें तुज्या कांटाल्याच्या कर्तुबांक लागून हांव कोत्तलों. देखून तुजे मोदें आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आनी भुरगीं आपल्या आवय बापायक खातलीं. आनी आतां तुजेर आड म्हजे निर्णय हांव पाळून हाडटलों आनी तुजे भितर उरलोल्यांक हांव सगळ्या दिशांनी शिंपडायतलों. देखून म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पोर देव, कुड्ड्या देवांक भोजून आनी तुज्या कांटाल्याच्या कर्तुबांक लागून म्हजो पवित्र जागो तुवें खरेंच बोश्टायलाय. देखून तुजी दया धरिनासतना हांव तुका चिरून उडयतलों. तुका खास लायल्या बगर हांव तुका सोडचो ना. तुज्या लोकांतलो एक तिसरो वांटो जोरी मोरीन मोडटलो वो तुजे मोदें भुकेन विरून वेतलो. आनी तुजे सभोंवती एक तिसरो वांटो तोरसादीन मोडटलो आनी एक तिसरो वांटो हांव वाऱ्यार सगळ्या दिशांनी शिंपडायतलों. आनी पोत्यांतली तोरसाद काडून तांचे पाटीक लागतलो. असो म्हजो राग पुरायेन बागयतलो आनी हांव दादोशी जाय पर्यान म्हजो क्रोध तांचेर देंवयतलों. जेन्ना म्हजो क्रोध तांचेर वारून तो पुरायेन बागयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर पेरमाशेन उलयलों म्हूण तांकां कळोन येतलें. तुजे भोंवतणच्या राष्ट्रां मोदें आनी सगळ्या येत्या वेत्यांचे नदरे मुखार तुजें घोरतान कोत्तलों आनी तुका केण्ण्यांचो म्हाल कोत्तलों. जेन्ना रागान आनी क्रोधान तुका कडक शिक्षा लायतलों आनी तुजेर आड म्हजे निर्णय पाळून हाडटलों तेन्ना भोंवतणचीं राष्ट्रां तुका पळोवन थोटाकतलीं आनी तुजी निंदा कोत्तलीं. तांकां तूं जातली बराबर केण्ण्यांचो म्हाल आनी एक खर शिडकावणी. जेन्ना हांव तुमचें निसणटण करूंक तुमचेर भुकेचे खोडेगांठ बाण सोडटलों, खरेंच तुमचो नाश करूंक हांव ते सोडटलों. तुमच्या जेवणाचो पुरुमेंत इबाड करून हांव तुमची भूक वाडयतलों. तुका भुरग्यां विरेत धरूंक हांव तुमचेर दुकोळ धाडटलों आनी रानवट जनावरां सोडटलों.
तुजे मदल्यान वेतोली जोरी मोरी, तुजें मोदें व्हांवतलें रगत, हांव तुमचेर आड तोरसाद उपजोशी कोत्तलों. हांव सर्वेस्पोर हें सांगून दवरतां. देवाचें उतर हें.